So hello friends, good morning and welcome back to the channel from Goa. So friends, हांव पावलो वचोय गोंया आनी पयलो सद्या तुमकां वचोय भायलो व्यू दाखयता. आतां वचोय हांव घरा मुकल्या ना फ्रेंड्स आमगेल्या. सो हो हिंगाचो सगळो व्यू आनी ही आमगे बॅल्कनी आनी हिंग थोडे आमी गार्डन केलो आहा. ओके आनी आमगेलो गोंयचो नेचर चोय आनी हेवटे वयल्यान सगळो रस्तो गेलो आहा. मागीर दाखयता तुमकां. चोय ही आमगेली सगळं नेचर झाडां पेडां चयली आनी एश को एरिया सगळी चय चयले एश को आख्खी प्लेसीस आहाय. सो आसतो हिंगा गोंया एक 2 महिने 3 महिने आसतलो गोंया. सो हांव तुमकां दाखयता. वेल हो सगळो हिंगाचो व्यू चोय आनी हिंगा दुर्गाचें काम चलतालें. हिंगा मातसो दुर्गा काम चलतालें चोय. हिंग फातर उडयलो आहाय आनी तुमकां चोय हिंगा दुर्गा काम चलता सगळें आनी थोडे हांव तुमकां मुखल्यान दाखयता रस्तो केश कोन तो चोय. हिंगा मातसो गाडी पार्किंग करपा मेळटाय, दवरपा मेळटाय, बायक्स बी पार्क करपा मेळटाय. हें आमगे एंट्रन्स जालें आनी हो वयलो रस्तो हो सारको दोंगरार गेलो आहा. वयर दोंगरार गेलो आहा. ते वटेन भितर एक जोर आहा भितरल्या वद्दान. हय ती केन्ना दाखयता तुमकां हांव. हिंगा एक बोरनी झाड आहा धाकलें आनी आतां न्ही पावस पडटा फ्रेंड्स. फाटल्या दिसान पावस पडलेलो. हांव गोंया सान येयला दुसऱ्या दिसा पावस पडलेलो. हय सो आतां बरें ग्रीन जालो आहा. थिंग सगळें कंस्ट्रक्शना काम चलता. थिंग सगळें कंस्ट्रक्शना काम चलता. थिंग बरीं झाडां हें जालें ते. आतां फ्रेंड्स हो रस्तो गेलो तो डायरेक्ट नुवें गेला आनी सालगांवकर कॉलेज आहा हॉटेल मॅनेजमेंट डायरेक्ट नुवें गेला आनी फ्रॉगीलँड बी आहा द विलेज ते वटेन गेला हो रस्तो. हिंगा शॉपां बी आहाय. ही चोय पदरागे बायसिकल आहा आनी हो रस्तो गेलो तो डायरेक्ट रायच्या आंब्यार गेला हायलेक शिकऱ्याक थिंगा आनी थिंग ग्रावंड आहा आनी थिंग पुलीस स्टेशन आहा. हे थिंगा मुखार आनी तो मानोरा फुटबॉल ग्रावंड थिंग पुलीस स्टेशन त्यो सकला गेल्यार मागीर राय चर्च मेळटा आनी थिंग ग्रावंड आनी हिंग व्हडलें एक भाटेशें आहा आनी ही एरिया अशें करून थिंग चिकना सेंटर आहा मुखार आनी हो वयलो आमगे रस्तो. हय हो अशें करून रस्तो आमगे बरें गोंया आनी वेदरय बरो आहा आतां सारको परफेक्ट आहा वेदर सारको. आनी ती वटेन चोय फाटल्या वटेन माड आहाय आनी हिंगा चोय माड आहाय चयले आनी जायते लोक रावता एरियान. ते वटेन भितर जायते लोक रावता चोय. मागीर दाखयता तुमकां सगळें. आनी फ्रेंड्स तुमकां हांव फाटल्यान थोडें दाखयता. हिंगचोय हिंग न्ही केळम्या झाड रोयलो हाय चोय. आतां हे केळमे जाले चोय लागले चोय. होय लागला तोय लागला थिंग पोपाय झाडां हें चोय आनीक तें उदक पडटा. सो तें उदक पडटा तांकां मातसो हें जाता आनी पावसूय पडटा न्ही चोय. आनी थिंग मातसो वेजिटेबल एक हें जाला कोकोनट दुदी म्हणटाय तो. ओके हिंगा चोय हें आहा हिंग हें जालें हिंग हाटल्या चोय हिंग एक बांय आहा चोय. एक बांय आतां मातसो कावर करून दवरलें ताका जाळी घालपा जाय चोय. ही वेल आमगेली. हे थिंग वयल्यान थोडी झाड रोयलो आहाय. सो एशें करून आतां ही जातो खेळी आहा थोड्या टायमान जातो ती कित्याक मातसो हें जालो आहाय ती चोय. आतां मातसो जातो ती मागीर चयली. सो हिंग थोडी तें हें जाताय आमगे तेळ्ळा म्हणटाय ती जाताय तेका लागून. सो फ्रेंड्स मुगे जी टिकेट फ्लायट आहलोली ती आहलोली एर एरेपिया क्वीट टू सारजा आनी सारजा टू गोवा. आनी हांवें टिकेट बूक केलेली जो प्रायस आहा 80 KD जस्ट फॉर द वन वे. आनी तितून लागेज हँडबॅग आहलोले 7 किलो लागेज आहलोली 40 किलो आनी तितून मेल मेळना जॉन मेळना. जॉन तुका जाय जाल्यार बूक करपा पडटा. इधर तुजें फ्लायटांनी घेवपा जाता तुका करन्सी क्विटाची चलता दुबायची चलता खंयची करन्सी चलता तेश कोन प्रॉब्लम कांय ना. तेंको एक ब्रोशर आसता मेनू आसता फ्लायटां भितर थिंग तुमच्यानी सिलेक्ट करपा जाता तुमकां जॉन जाय केसले आनी मागीर तुका त्या फ्लायटान भितर कार्ड जाल्यार कार्ड पेमेंट कॅश जाल्यार कॅश ते तुका जॉन दिताय फ्लायटान भितर. फ्लायट सुपर आहलोलो परफेक्ट आहलोलो आनी सगळो प्रोसेस जो आहलोलो स्मूथ आहलोलो. 6:30 क्विट्सान भायर सरलोलो
मागीर 1 वर लागोलें अप टू सारजा पावपाक. सारजा न्ही आमकां मिनिमम 2 वरां रावपा पडलो आनी थिंगा वेटींग आहलोलें. मागीर सारजासान भायर सरलो तो 2 वरांनी. गोंया सकाळीं 4 पावलो. गोंया सगळो प्रोसेस बरो आहलो, इमिग्रेशन जावं सगळें. आनी जी लागेज आहलोली मुगेली डायरेक्ट ती ट्रान्सफर आहलोली अप टू गोवा. आनी गोंयचो जो एअरपोर्ट आहलोलो तो आहलोलो दाबोली वास्को एअरपोर्ट. सो इच एंड एवरीथींग वॉज परफेक्ट, व्हेरी परफेक्ट. सगळो स्टाफ जावं क्वीट एअरपोर्ट जावं सारजा एअरपोर्ट सगळो स्टाफ रिलायबल आनी हंबल आहलोली. सगळें बरें आहलोलें. हय. सो हे भशेन मुगे फ्लायट आहलोली. सो आतां ती फ्लायट न्ही फ्रेंड कितें आहा एर एरेबियाचो. एर एरेबिया आतां म्हाका सांगिल्लें तेंच्यांनी हिंगा गोंया 2-3 जाणांनी सांगिलां एर एरेबिया येता म्हणून गोंयच्या एअरपोर्टार आमगेल्या वास्को एअरपोर्टार. बाकी सगळ्यो जे फ्लायट आहाय ते थिंग वयताय म्हणून मोपा एअरपोर्टार, लायक कतार एअरवेज, गल्फ एअर आनी दुसरे अदर फ्लायट्स आहाय ते सगळे मोपा वयताय म्हणून. जस्ट एर एरेबिया हिंगा खुल्लो आहा म्हणून. हय. ती न्ही जाल्यार नोव्हेंबर पासून येतो म्हण हिंगा मोपा आमगेल्या वास्को एअरपोर्टार. मागीर ती थिंग शिफ्ट जाता खंय मोपा. हय. सो तुमी तर टिकेट बूक करताय जाल्यार सारकी चूज कराय तुमकां बरो फ्लायट खंयचो तो. पूण म्हाका जरा बरो लागलो कित्याक लास्ट टायम हांव बॉम्बे गेलोलो चोय. बॉम्बे मातसो हेडेक आहलोली. बॉम्बे तुका खबर आहा चड लांब गेटी आहाय चड आनी थिंग डिले जालो फ्लायट. पूण हो फ्लायट एर एरबिया डिले जालें ना, कांयच जालें ना. पूण फ्लायट बरो आहलोलो आनी मुगे एक्सपिरियन्स आहलो ते फ्लायटान सगळें ओके आहलोलें. हय. तुमकां जाय ते तशें बूक कराय तुमी. आनी तुमकां हांवें सांगिल्लें चोय लागेज जावं सगळें जावं. आनी हांव न्ही भायर वयतलो व्लॉगिंग करपाक. सगळें म्हाका आतां परफेक्ट प्लॅन करपा जाय. खंयचे खंयचे प्लेसीर तुमकां दाखोवपा जाय ते. बरोबर चर्चीस आहाय, बरोबर आमगे गोंया प्लेसीस आहाय. आनी फ्रेंड्स हें हांवें गोंयान एक्सपिरियन्स केला. जो कॉस्ट ऑफ लिवींग आहा तो बरो हाय जालो आहा. आतां तूं एक ब्रेडूय घेवपाक ब्रेडा रेट जालो आहा 5 रुपीज आनी चिकन हाडपाक चिकन धाकटो चिकन तुका 170-180 रुपीज पडटलो. तेजेर मातसो मोठे जाय जाल्यार 260 रुपीज. पेट्रोल डिझल वाडलो आहा. सगळे ग्रोसरीज वाडलो आहाय. गॅस सिलिंडर्सान सगळें वाडलो आहा. हय. लायटूय जायत पाटी वयता येता, उदक वयता येता, हें सगळें जाता म्हण तूं. बिलां ती आमकां हारीकूय करपा जाय. लायट दिसभर आसो ना आसो पूण बिलां हारीक करपाकूच जाय. तेका लागून आनी येता येतना मातसो ड्रायवींग सेफ कराय कित्याक गाडी चड फास्ट आहाय. व्हडले ट्रक जावं आनी कितें जावं आनी खूंय वयताय फॅमिली घेवन जाल्यार मातसो सेफ ड्रायवींग कराय. चोडे एक्सायटीड रावनाकाय भायर सोदता तेन्ना. मातसो हें सेफली ड्रायवींग कराय. लेट जाल्यार जाता पूण सेफ रावय. हय. बाकी कितें आतां सोपाक ट्राय करता इन फर्दर विडियोज. आयज सद्या इतलें हांवें तुमकां घरा कडेन रावन थोडें इन्फॉर्मेशन दिलो आहा फ्रेंड्स. तेका लागून बरें दिसता. बरो वेदर जाला बरें दिसता आमगे गोंया ब्युटिफूल गोवा. आनी हांवें फ्रेंड्स हेजो विडियो केलो आहा क्वीट टू सारजा टू गोवा तोय बी विडियो केला. तितूंतलें हांव तुमकां सगळें दाखयतलो ते विडियो. तो विडियो मागीर अपलोड करता आनी तेदो मागीर तुमी वॉच कराय. आतां पयलो हो विडियो कित्याक केला गोंया पावलो म्हूण हांवें हो विडियो घायला. हय. मागीर लेटर ऑन तो विडियो घालतलो एक दिसा. आनी मुको आनी 2-3 युकेचे विडियो आहाय ते बी मागीर हांव अपलोड करतलो. सगळे मुगे जे एक्सपिरियन्स आहलो सगळें व्लॉगिंग करून तुमकां दाखयलां. सो ते घालतलो. आनी क्विटाचो एक उरलो तोय आनी बाकी सगळें म्हणटू गोंयची सिरीज येता तुमकां चोवपा मेळटली सगळें इच एंड एवरीथींग. सो ह्या विडियोन फ्रेंड्स इतलें. मोग आसूं मेळया आमी नेक्स्ट विडियोन. टील देन फ्रेंड्स टेक केअर. बाय बाय. बरें करून सगळीं तुमी.